आमी ट्रॉलरांचो आंकडो उणो करिनात, फकत शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर धन्याक नेम पाळचे अशें सांगता अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचें म्हणणें. पावसाळ्यांत नुस्त्याचो दर्जो आनी नुस्त्याची फॉर्मेलिन चांचणेची जापसालदारकी एफडीएची आसा. खारेवाडो जेटी विशीं एमपीए वांगडा खासा बसका आपयतले आनी जेटीच्या विस्तारा पयलीं खारेवाडो हांगच्या घरांचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतले अशेंय मंत्री हळर्णकार सांगता. आयकात. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना. बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा लायसन आहा सी आहा हे तेंच्यांनी करपाक जाय. कारण फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली. आमी हें दिलें ताका इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करून गावता. सो ते व्हरना. हे व्हरना जाल्यार म्हाका माहिती जाता गव्हर्मेंटाचेर वता. म्हणून आमी ते सगळे रुल्स रेग्युलेशन तेंच्यांनी फॉलो करता. ते फॉलो केल्या परिणाम म्हणून हें आसतलें. कारण थोड्यो आतां हेवूय आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन दिल्लें. थोड्या अनऑथोरायज लायसन परमिशन नासतना जेटी चलयता हे आमचे लँड तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस केली त्यो बंद करतले. कारण आमकां रिकॉर्ड गावना. गव्हर्मेंटाक आनी इट इज रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर दॅम ओनली तेंच्या खातीरूच. सो बेसिकली टू ब्रिंग डिसिप्लिन आणि बोटी कमी करपाच्यो म्हाका काडूंक ना. बोटी ते मेनटेन करून तेंचे विसी आसूंक जाय बाकीच्यो गोश्टी आसूंक जाय हे तेंचे कडेन ना. जेटी पळय आहा ती एमपीएन ऑलरेडी कितके वर्साचो प्रयत्न आहा. गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें एमपीए चॅरमॅना कडेन मिटींग घेतली. तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले. तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला. जी घरां पळय काडपाक जाय नवी बांदतली रिहेबिलिटेशन तांकां आमी सपोर्ट करता. क्लियर करून दिता म्हणून सांगला. तेवूय आसले स्टेक होल्डर आसले आनी त्या प्रमाणे हें केलें. तेंच्यांनी आमी एक्ट करून परत आमी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयली. परत दवरले कितें तरी कारण जाल्यार दवरले. त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां एफडीएक आपयतले. आनी कारण की जे एरिया जे आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यार. सो आमकां तें करूना. तेंचो प्रोजेक्टाक टायम जातलो पूण आमी तेंच्यांनी एफडीएच्या चॅरमॅना कडेन स्टेक होल्डर आसा तांणी मिटींग घेतलेली. तें सांगलेलें आमी करता बेगीन करूंक नाका परत आनी गरज आहा. विथावट लायसन विथावट विसी कितें आसूंक जायना. रजिस्ट्रेशन जाय सगळें. कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेलो पळय कितें जालें कोण मेले केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो. तें फिशरीज डिपार्टमेंट आहा नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें. लँड केलें की ते मार्केटाक वयता. मार्केटाक गेलें कितें आमकां आसना. ते भायरसून जे इंडस्ट्री म्हणजे ईस्ट कोस्टाकसून जे नुस्तें येता हें अंडर एफडीए येता. सो एफडीएन ते चॅक करता. ते चॅकींग करप हें आमकां लागना. मार्केटाक गेलें की आमच्या तेजेर कांय ना. आमचे जेटी पर्यंत आमच्या जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट जाता.